गोवा 365च्या कोंकणी खबरांचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारात। सगळ्या राज्यांनी भोंवून लोकांच्या वस्तू आणि वस्तींचेर हात मारपी चोर अजीज आसिफाक कर्नाटक पुलिसांनी गोंय पुलिसांचे स्वाधीन केलो। गोंयांत साबार कडेन ताणें चोरयो केल्ल्यो। गोंय पुलीस त्याच्या मागार आसले। पोरसकडे तेरेखोल न्हयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपी 6 जाणांक पेडणे पुलिसांनी अटक केल्या। 2 होडयां सयत काडिल्ली रेंवय पुलिशेन जप्त केल्या। अटक केल्या कामगारांमदीं सुनील कुमार रामशंकर राजभार, श्रीनिवास शिवशंकर सहानी, रामशीष नवमी सहानी, अजय कुमार सुधाराम राजभार, गोविंद पासवान हांचो आस्पाव आसा। हे सगळे कामगार मूळचे उत्तर प्रदेश आणि बिहाराचे। सद्याक ते न्हयभाग पेडण्यां राबितो करून आशिल्ले। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार। 7 खेपे पणजेचो नगरसेवक आणि 4 खेपे मेयर जाला। काँग्रेसी कडेन प्रामाणीक आसा। इतलें आसूनय राज्यांतलें काँग्रेस नेतृत्व म्हाका सायडलायन कितें करपाक सोदता। पणजी महानगरपालिकेचो नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादोचो गोंयच्या काँग्रेस नेतृत्वाक प्रश्न। विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा। सगळ्याच पक्षांचे फुडारी कामाक लागल्यात। कांय म्हत्वाकांक्षी फुडाऱ्यांक उमेदवारी जाय। सुरेंद्र फुर्तादोय तातूंतलो एक। काँग्रेसी कडेन निष्ठा आसूनय सादे एके बसकेक आपल्याक आफयनात अशी भावना ताणें स्पश्टपणान उक्तायल्या। I am a loyal congressman. I am an executive member of the Congress. I am 7-time sitting councillor. My wife Ruth Furtado is also 5-time sitting councillor. I was 4-time mayor. But the Congress party leadership is not consulting me or any other senior Congress leaders. आमी sideline झालेले आहा। हांव नको कित्याक ते why the leadership is sidelining our senior members including me. It's almost 10 months that executive meeting or PCC office bearers meeting have not taken place, whereby the executive members and the PCC office bearers could have voiced their grievances. स्मार्ट सिटीचो गजर कितलीशीच वर्सां चल्ला। मोन्सेरात बापूय पुताची पणजी स्मार्ट सिटीची संकल्पना खंय पावल्या ताचेरय फुर्तादोन भाष्य केलें। पळयात। आता इतकी वर्ष झाली स्मार्ट सिटी इमॅजिन पेंजीम स्पॅनिश कंपनी कितें चल्लां पणजेन। पेंजीम हॅज बीन डिटोरिएटेड। यू सी द रोड्स, you see the footpaths, you see the potholes, no lights are working. The mayor of the capital city of Panjim, Mr. Rohit Musarat, he is a director on the smart city. Mr. Babus Munsarat, the MLA of Panjim, is a director on the smart city. What's happening? Last 10 years in the CCP, only resolutions have been passed. First resolution was passed, a blanket resolution was given to the smart city. हे करचे ते करचे रोड करचे ते करचे मागीर आनी कितें दिलें PWDक दिले आमी। आतां जी सुडाक दिले आमी। तेजे पयले GSRTCक दिले। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स। आता घेऊ एक लहानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। कुणेचे IDCत राज्याक पयलो भौशीक जैव वैजकी कोयर प्रक्रिया प्रकल्प मेळटलो। तंत्रज्ञान आणि कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन सांगला। ऑक्टोबरात मुख्यमंत्री त्याचे उक्तावण करतलो। खंय BMW नेम 2016 प्रमाण हो प्रकल्प गरजेचो आशिल्लो अशें मायकलान म्हटलां। मनशाचे कुडीच्या भागासयत सगळे तरेच्या वैजकीय कोयराचेर ह्या फुडें कुंडयच्या कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी प्रोजेक्टाक प्रक्रिया जातली। गोंय वैजकीय महाविद्यालया सयत गोंयांतली हेर हॉस्पिटलां क्लिनिकांच्या पुराय जैव वैजकीय कोयराचेर कुंडय उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्लांटांनी घातिल्ल्या CBWTF म्हटल्यार कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी प्रकल्पात वैज्ञानिक पद्दतीन प्रक्रिया जातली। वेस्ट ट्रीट केल्लो इतल्या वर्साचो चिंतू 35 years इतलो आदलो वेस्ट पण प्लांट घालूंक कोणूच सोदिना। सो प्लांट इज द सोल्युशन। प्लांट सालिगांव प्लांट, कलंगूट प्लांट जो आमी घातला आनी काकोरा आतां घातला, दॅट इज द सोल्युशन टू डोमेस्टीक अँड कमर्शियल वेस्ट
of the restaurants, hotels and guest houses plus household. This is this facility is the solution for entire state of Goa. All the hospitals, clinics, laboratories and all the other things which are using biomedical waste, including veterinary waste. Everything will come. आता आमकां काय कळोंक ना एकदा स्टार्ट जालें काय तुम्ही परतून येवन पळया आनी 3-4 म्हयन्यांनी तुमकां कळटलें कितलो वेस्ट येता, कसो येता, कोण हाडटा, कसो येता, म्हणजे हाव आर द व्हेकल्स, आदी कितें आसलें आनी आतां कितें आसा तो डिफरन्स. हे आतां डिस्कशन चलता बिटवीन Indian Medical Association, because this plant, our job is to only give the land, our job is to only give the compound wall. The remaining is entirely being financed by biotech. They were the L1 lowest bidder. आणि त्या टेंडरात तेंका मेळलो आहा आणि जी रेट आहा ती गोंयांत आणि आख्खी इंडियेक तुम्ही रेट जो जर पळयशात जाल्यार तेंची लोवस्ट आहा. So तेंका as per the this thing CPWD guidelines तेंका मेळला. तंत्रज्ञान आणि कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन कुंडय PPP अंतर्गत विकसित केल्ल्या ह्या नव्यान बांदिल्ल्या भौशीक जैववैजकीय कोयर विलोव सुविधा दिवपी जाग्याची पळोवणी केली. गोंय कोयर व्यवस्थापन महामंडळान ते खातीर MS बायोटेक वेस्ट सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडाक 10,000 चौखण मीटर जमीन दिल्या. भोमाच्या थळव्यांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा, तांचोय दुबाव पयस करतलो अशें मायकलान सांगलें. आम्ही इनॉग्रेट केलो न्हू तेंका हिंगा हाडटले आमी, जे कोण ओपोज करता तेंका आमी हिंगा हाडटले. सेम आमी प्रक्रिया सालिगांव केल्ली. सालिगांव प्लांटान जे लोक ओपोज करताले तेंका प्लांटान हाडले आनी प्लांटान हाडून तेंका प्लांट चालू आसतना दाखयलो, बंद आसतना न्हू. आयज हो प्लांट निकतो स्टार्ट जाता, तुमकां आमी हाडला दाखोवपाक की प्लांट रेडी जालो म्हणून. आमी ट्रायल राउंड मारता, तेंका प्लांट रेडी जाले काय हाडटले आमी की तेंका तेंच्या दोळ्यांनी पळोवनी हो वेस्ट कसलो पळयलो. जो वेस्ट आमी हिंगा जर म्हणटा तेंका खबर ना हो वेस्ट कितें पळयता. हो वेस्ट जो आहा जे आमची ऑपरेशनां कोत्ता, इन सिंपल लँग्वेज उलयता हांव कोंकणीन आमच्या, की ही जी गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमचो लोक वयता ऑपरेशनां कोत्ता, भितरले जे आमचे पार्ट्स काडटा थोडे, जे कितें कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक ट्युमर जाला, कोणाक आनी कितें जालां, कोणाचो एक्सिडंट जालो आनी हात हो पडलो हाला आणि जोडो ना परतून, ते सगळे पार्ट्स जे आमी हाडटले आनी हिंगासर इन्सिनरेशन टेक्नॉलॉजीन घालून हेचो ऍश जातलो, गोबर जातलो. जाल्यार इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फांट्यानय हो प्रकल्प फायद्याचो ठरू येता असो हावेस उक्तायला. पळयात दोतोर कनक प्रभुदेसायचे म्हणणे. आम फ्रॉम इंडियन मेडिकल, आमच्यो क्लिनीक आसात, आमी जनरेट करतात लॉट ऑफ बायोमेडिकल आणि आमचो दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर एक्चुअली. वी वर लुकिंग फॉरवर्ड अँड आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट द मिनिस्टर गोवा गव्हर्मेंट फॉर गिविंग अस दीस, बिकॉज हें सामकें मस्ट. आमकां तसो ट्रिटमेंट जाय, ट्रिटमेंटा बरोबरच वी जनरेट लॉट ऑफ दीस बायोमेडिकल वीच शूड बी सायंटिफिकली डिस्पोज, नाल्यार ताजे हार्मफूल इफेक्ट आसा ते ऑलरेडी तुमकां एक्सप्लेन केला. आय मस्ट अगेन थँक द मिनिस्टर गिविंग अस दीस ऑपॉर्च्युनिटी अँड गिविंग अस दीस प्लान. थँक्यू सो मच. आमची थोडीशी मागणी आसा की जितले आमी जितले जमा करता त्या प्रमाणे बाकीचे हातूंत हें केल्यार कितें, इट इज नॉट ओन्ली अ डेंटिस्ट ऑर मेडिकल, एवरीबडी इज जनरेटींग. आमकां थोडें तांणी कन्सेशन दिवचें म्हणून ते आमी ताचे कडेन मागीर ताणें आमचें ठराव मान्य केल्लो आसा आनी सांगता म्हणला थोड्या दिसांनी आयकून घेतलां आमचें. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर अ पॉझिटिव्ह रिप्लाय फ्रॉम यू. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. कायद्याच्यो गजाली तुमी टॅक्सीवाल्यांक सांगतात जाल्यार कायदो पयलीं सरकारान पाळपाक जाय. गुन्यांवकारी फांटभूंय आशिल्ल्या कंत्राटदाराक डिजिटल मिटर बसोवपाचें कंत्राट कशें कितें दितात? बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकाराचो प्रस्न. ह्या कंत्राटदाराची कायदेशीर चवकशी करून कंत्राट बेगोबेग फाटी घेयात. बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकार मागता. कंत्राटदार कंपनीचो डायरेक्टर वा धन्याची गुन्यांवकारी फाटभूंय आसपाक शकना, पूण डिजिटल मिटराचे कंत्राट मेळिल्ले कंपनीचो धनी वेगवेगळ्या घोटाळ्यांनी घुस्पिल्लो आसा. बेंगलोर पुलिशेन ताका अटकय केल्ली. नागपूर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बेंगलोर आनी कर्नाटक ह्या राज्यांनी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीची पुरवण करपाची कंत्राटां घेवन तांणी ती सब कंत्राटदार कंपन्यांक दिल्ली. तशेंच त्या कंपन्यां कडल्यान कोट्यांनी रुपया घेवन तांकां फटयल्यात अशें सुदीप तामणकर म्हणटा. पळयात ताचें म्हणणें. मोठो विशय आमच्या हातीक लागलेलो आसा टॅक्सीच्या संदर्भात. तेचेर उलोवपाक आयची प्रेस हांगासर आपयल्ली आसा. तेचेर सविस्तर
म्हायती दिवपाक. आयज जेन्ना टॅक्सी मिटराचेर आयज सगळें वादळ चल्लेलें आसा गोंयांत, वेगवेगळे स्टेटमेंट येता सरकारा कडसून, तशेंच सरकारांतले मंत्री जे आसा हे वेगवेगळे स्टेटमेंट करता आनी वेगवेगळ्यो सगळे कडेन रिएक्शन येता. टॅक्सी चालका कडसून येता, टॅक्सीचे मालक जे आसा तेंचे कडसून येता, वेगवेगळ्या भागान वेगवेगळी रिएक्शनां येता. आतां जेन्ना आमी हो विशय हातीन घेतला अखिल गोवा बस मालक संघटने तर्फे, जेन्ना आमी कोर्टान गेले, लोक आयुक्ता कडेन गेले, तश्योच ज्यो लिगल गोश्टी ज्यो आसा, लिगल गोश्टी पळय ज्यो आयज कितें घडटा ती एकूच मनीस असो आयज आसा ह्या विशयाचेर लिगल अभ्यास करून आयज सरकारा पर्यंत हो विशय पावयता. आनी त्या संदर्भान हेचेर खोलान उलयतना आयज सांगपाक सोदता तुमकां मिडिया मार्फत ह्या सरकाराकूय जाग हाडटा. ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन 2 दिसां पयलीं सरकाराक दिल्लें आसा. कितें म्हणून की जो टेंडर फ्लोट जाला मिटर जे पळय लावपाक पळय रोज माल्टा ऑटोटॅक ही कंपनी जी पळय सिलेक्ट जाल्या आनी हे टेंडर फ्लोट केल्ले मिटर लावपाक, तेन्ना त्या टेंडरान कंडिशन आसलेले की खंयचोच जो डायरेक्टर आसता किंवा ओनर आसता कंपनीचो तो क्रिमिनल बॅकग्रावंडान इनवॉल्व आसपाक जायना. हो कॉमन एक टेंडरान लिगल पॉयंट आसता. आनी त्या पॉयंटाचेर एंटीसिडंट रिपोर्ट मागलो वयता डिपार्टमेंटा मार्फत. आयज दुख्ख दिसता सांगपाक, आयज आमी हांगासर मोठो हो विशय काडलेलो आसा की जो ह्या कंपनीचो मालक जो आसा विवेक नागपाल हो वेगवेगळ्या स्कॅमांनी गुंतलेलो आसा. नागपूर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटका अशो वेगवेगळ्या स्टेटींनी हेणी वेगवेगळे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट पुरोवप, ऑटोमेटिव्ह व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टमीचेर फिटनेस इश्यू करप, तशेंच वेगवेगळे स्मार्ट कार्ड जे आसा RC बूक किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स, स्मार्ट ड्रायव्हिंग टेस्ट, हे सगळे जे पळय टेंडर फ्लोट जाल्या ह्या सगळ्या राज्यांनी हे टेंडर ह्या मनशान सगळे घेतलेले आसा आनी हे सबलीज केल्ले आसा कोणा कडेन. आनी सबलीज करतना कोट्यांनी हेणी पयशे त्या कंपनी कडसून घेतलेले आसा आनी त्या कंपन्यांक टेंडर दिता म्हणून अक्षरशः तेंची फसवणूक केल्या. आनी हो पयसो जो आसा हो मनी लॉन्ड्रींग आनी हवाला मार्फत भायल्या राष्ट्रांनी धाडलेलो आसा. आनी हेका लागून हो विवेक नागपाल जो आसा हेका बेंगलोर CIDन कर्नाटका CIDन तेका 12 तारखेक अटक केल्ल्या बेंगलोरच्यान. आतां ही सगळी आमकां म्हायती एका न्यूज पेपरा वरसून सगळी गावल्या. आनी हो विवेक नागपाल जेन्ना आमी वाहतूक खात्या कडेन चवकशी केली तेंच्यांनी आमकां उत्तर दिलें की ह्या मनशाचो कांय संबंद ना म्हणून. म्हणजे ह्या मनशांचो कशा तरेन संबंद आहा ह्या कंपनी कडेन हेचे सगळे आमी पुरावे हाडल्या. कारण हेचे जे 2 चेडे आसा हे विवेक नागपाल म्हणटा पळय तेचे 2 पळय चेडे आसा पळय तेंचे नागपाल आनी कार्तिक विवेक नागपाल हे 2 पळय तेजे चेडे आहा. हेंचे रोज माल्टा कंपनी पळय जी आसा त्या कंपनी कडेन 50% शेअर आसा. आनी तेजो बापूय मोतीलाल नागपाल हो तेजो विवेक नागपालाचो बापूय हेचे कडेन 100 उरलेले 99% शेअर आहा. म्हणजे 100% शेअर जे आसा ते ह्या फॅमिली कडेन आसा. हो तेंचो सगळो फायनान्सर आनी हेचे रिलेशन ह्या कंपनी कडेन आसा. हे सगळे आमी कागदोपत्री आनी ह्या पुरो हितून रिप्रेझेंटेशन म्हणजे कंप्लेंट सरकाराक पळय दिल्या हितून सगळें नमूद केल्लेलें आसा. आतां आमची मागणी आहा सरकारा कडेन की जे ट्रान्सपरन्सीच्यो गोश्टी उलयता सरकार तांकां मिटर लावन टॅक्सीवाल्यांक ट्रान्सपरन्सी हाडपाक जाय. आतां ह्यो गोश्टी पळय ज्यो घडल्या क्रिमिनल बॅकग्रावंडाच्यो पळय ज्यो गोश्टी घडल्या हेचे इन्वेस्टिगेशन आतां करचें आनी हो टेंडर इमिजिएटली रिवोक करचो, टेंडर इमिजिएटली कॅन्सल करचो. ही हांव मागणी कित्याक करता की 2007 जेन्ना शिमनीतूज हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक सिलेक्ट केली, शिमनीतूज कंपनीक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी लोकांक प्रोवायड करपाक सिलेक्ट केली वाहतूक खात्यान, त्या वेळाचेर कंपनीचो असोच डायरेक्टर जो आसलो नितीन शाह हो क्रिमिनल बॅकग्रावंड एक्टिविटीन मर्डर केसीन एक्यूज जाल्लो. हो मुद्दो आमी वाहतूक खात्याक आनी त्या वेळेचें सरकार दिगंबर कामत यांच्या मुखार मांडलो. तेंच्यांनी चवकशी केली, 5 IAS ऑफिसरांची कमिटी नेमून चवकशी केली. त्या चवकशीच्या अंतर्गत जो पळय रिपोर्ट येयलो त्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर त्या वेळाचेर टेंडर स्क्रॅप करून उडयलो.
तेन्ना ताका लागून आयज हांव मागता ह्या सरकारा कडेन जे ट्रान्सपरंट आनी प्रामाणीक सरकार म्हणटा पळय त्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेजे कडेन आयज हांव मागता की हे पळय एकार एक आमी तुमकां पुरावे दिता एकार एक पुरावे दिता तेन्ना आतां तरी ह्यो कायदेशीर गोश्टीच्यो बाब जी पळय कायदेशीर आहा पळय त्यो चाल ढकल करूं नाका हेचेर कित्याक इतले दिवन सुद्दां जर तुमी जर कांय करचे ना जाल्यार मागीर शेवटी आमकां कितें ना कितें एक मोठें कितें तरी आत्महत्या तरी करच्यो पडटल्यो तुमच्या दारांनी ही परिस्थिती उत्पन्न करूं नाका म्हाजी मागणी आहा जे सेल्फ एम्प्लॉयड पळय आयज भुरगे आहा गोंयकार जे पळय जे धंद्यान इनवॉल्व आसा पळय तेंचेर ह्या सरकारान खंय तरी आत्महत्या गोवा मायल्स स्क्रॅप करा मागीर आमी मिटराचो विचार करता हो आमचो मुद्दो आसलेलो आयज मिटरूय लावपाचेर घोशणा करता आनी लोक आयुक्तान येवन गोवा मायल्साकूय प्रोटेक्ट करता गोवा सरकार चल्ला कितें काय म्हणून मुख्यमंत्री ज्या तरेन वावुरता त्या तरेन आमकां महाभारताची याद जाता महाभारतान इतलेंच सरकारान केला की 2 इन्स्टॉलमेंटांनी पळय पयशे दिताले पळय ते 1 इन्स्टॉलमेंटान दितले मिटर बसयल्या उपरांत पूण मिटर पयलीं आपल्याच पयशांनी बसोवंक जायो कळ्ळें न्हू आनी एज पर हेचे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे काल तेंच्यांनी हे पब्लीश केल्या पब्लीक नोटीस तुमचे पेपरान बी येतली 2 दिसांनी तितून तेंच्यांनी क्लियर हांगा सांगलेलें आहा की जेणे कोणी पळय मिटर बसोवंक ना तेणी 30 तारीख पर्यंत बसोवचो नाजाल्यार ताका आमी द परमीट होल्डर्स आर नॉट अलाव टू कॅरी आउट बिजनस ड्युरींग द पिरियड दॅट द परमीट इज सस्पेंडेड म्हणजे परमीट कॅन्सल करतलो म्हणून हांगा क्लियर आदेश दिला म्हणजे अशे जर कायद्याच्यो जर गोश्टी जर तुमी टॅक्सीवाल्यांक सांगता कायदे पयलीं सरकारान पाळपाक जाय आयज येदो व्हडलो मुद्दो हो आयज ब्रेकींग न्यूज हो सारको म्हणजे ब्रेकींग न्यूज सरकाराक हो की सरकारान आयज हो टेंडर स्क्रॅप करपाकूच जावो आनी जर तर हे सरकार करिना जाल्यार ह्या मोगलांच्या निर्लज्ज सरकाराक आनीक तोंड दाखोवपाक जागो ना पूण हे आमी पदयात्रेन सगळे एक्सपोज करतले ह्या सरकाराक जी पदयात्रा आमी दवरल्या आमचो हेतूच तो आहा की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे कितें कारनामे सामान्य लोकां पर्यंत पावोवपाचे घरान सगळे टॅक्सीवाले आझाद मैदानार किंवा आनी खंय मिटींग दवरता थंय पावना तेन्ना गांवांनी आमी जेन्ना भोंवतले कोस्टल बेल्टान त्या लोकांक त्या स्टँडांचेर मिटिंगो जातल्यो थंय आमी लोकांक ह्या सरकारची अकार्यक्षमता पळय ती आमी लोकांक सांगपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स 75वा स्वातंत्र्य दीस म्हटल्यार आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान फिट इंडिया मिशनान फिट इंडिया फ्रीडम रन घडोवन हाडपाचें थारायलां NCC 1 गोवा गर्ल्स बटालियनान ही रन दवरल्या ऑल गोवा NCC कॅडेट्स गर्ल्सां खातीर ही रन आसा I, Cadet Chenli Salomi Mithriam of MES College of Arts and Commerce, Suvarnagar, would like to thank the NCC unit for giving us an opportunity to clean the Miramar beach. This was a wonderful opportunity for us to clean our environment and to teach the next generation how to keep our environment clean. It's a wonderful opportunity to clean the environment, and I had a wonderful experience. Jai Hind. My name is Cadet Candice Nicole Sabara from 1 Goa Girls Battalion, Tempe College of Arts and Science. Today we're gathered here at Miramar Beach to commemorate the Fit India Run, followed by a beach cleanup. The Fit India Run has been initiated to inculcate in us the values of fitness and to generate more appreciation for fitness. We have been the pandemic batch that has been at home for a very long period of time. This Fit India Run gave us the opportunity to come out and be fit. Good morning, I am Taisin, cadet of 1 Goa Girls Battalion NCC, here to clean a beach. We have taken an initiative with a group to clean a beach. Everyone comes here to enjoy a beach, tourists come to enjoy a beach. It's a nature beauty. So we should not waste a beauty like this. Means we are using we are eating materials which are come in plastic bags. We have cold drinks and everything. Whatever comes in plastic bags, we throw it on a beach and we just move away. We don't think what will happen to the nature. Today, on behalf of Belgaum NCC Group Belgaum and 1 Goa Girls Battalion NCC, which is located in Mapsa, so we are conducting a Fit India Run today, and we have the cadets from the various colleges of Goa. So we have taken them for a small run, and on the occasion of this Fit India Run. After this run, we will be taking them, we will be doing a little bit of beach cleaning as part of the Swachh Bharat Abhiyan. So I am thankful to everybody could make it here and we could make this event a grand success. I, Cadet Sejal Vandekar from St. Xavier's College, Mapsa, Goa, of 1 Goa Girls Battalion, has participated in the Fit India Run Movement 2.0, and
this has encouraged many youth to take part in this and be aware of the fitness and their health. We almost covered up like 2 kilometers from Miramar Beach to Karanzulam and back. It is the motto of this Fit India Run is Fitness Ka Dose Ek Ghanta Roz. Jai Hind. I am an ANO of the NCC Army Girls Wing, and my unit is 1 Goa Girls Battalion, PEDM Hapsa. So today we have gathered here at Miramar Beach for the Fit India Run 2. This is an initiative of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi. It was started in 2019, and last year also we had Fit India Run. But since due to COVID pandemic, the cadets were at home, so they had to do many of the activities at home and they had to send photos and videos on the WhatsApp. So last year they did skipping, dancing, running the staircase, jogging, these kind of activities. This year of course cadets have started coming to colleges, so we took the opportunity of calling them on this beach so that we can have a Fit India Run 2.0. These cadets have come from 1 Goa Girls Battalion from different colleges where this unit is there. The theme of the Fit India Run is, as you see on this banner here, Azadi Ka Amrit Mahotsav. So the main focus of this Fit India Run is health is wealth. A healthy community or healthy people makes a healthy nation. The students, when children are in their childhood, they do a lot of sports, they play a lot, but as they grow up, they lose their interest or focus on sports and they focus only on academics. But a healthy mind, a healthy body makes a healthy mind. So students, cadets, students and also the community in general is given a dose of the importance of health. You can increase your focus, concentration, your academic powers also increase because of this, the activities which you do in Fit India Run. Thank you. Today we are celebrating the Fit India Freedom Run 2.0, which was launched in the year 2019 by our Honorable Prime Minister. And this event has been organized to create awareness among the cadets and through the cadets among the people of Goa that fitness is very important in life. If we are fit, we don't have to worry about anything in life. And because since last 2 years or maybe 1.5 years, the students have been attending the online lectures, they have been participating in various events through online mode, and the process of the health activities through physical mode, which they used to get indulged in day-to-day activities in the colleges under the NCC as well as under the sports activities, etc., has been rather stopped for some time. So we want to make our cadets aware that physical fitness is more important in life along with the other aspects like education and studies, etc. So this event has been organized today by 1 Goa Girls Battalion, and the cadets all over the Goa are participating in this event today, and we are happy that a good number of cadets have come all the way from Sanklim, from Kepe, from Kankana, who is participating in this event today. And at the last, what I want to say is health is wealth, and all must take care of their physical health first, and then moving on further with their career and things like that. I, Lieutenant Victoria Rodriguez from St. Xavier's College of 1 Goa Girls Battalion, have been participated in the Fit India Run movement at Miramar. This event has created an idea that health is wealth and we need to think about our health at all times. So Fit India movement has created an initiative wherein the cadets of 1 Goa Girls have taken part by covering up 2 kilometers from Miramar to Karanzale, and a sense of being healthy and fit has been initiated in their minds. Thank you. बंगाल उपसागरात उणे दाबाचो पट्टो तयार जाला.
फुडल्या स वरांनी ताचें वादळांत रुपांतर जातलें. देखून उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी 27 ते 28 सप्टेंबर मेरेन घोग्यांनी पावस पडूं येता. पावस 24 वरां भितर 6.4 सेंटीमिटरांची पातळी हुबतलो, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.